वॉर्डाचो चेअरपर्सन लिओ रॉड्रिगीस, आमची वॉर्ड नंबर 1ची काउन्सिलर मंजुषा पिलनकर, आमचे बाकीचे काउन्सिलर प्रजय मयेकर, आमचे दामू कासकर, तसे आमचे बाकीचे आमचे सगळे सड्या वयले आमचे ज्येष्ठ नागरीक भाऊ आसा, खडपकर भाऊ आसा, कुसरेकर भाऊ आसा, खवणेकर भाऊ आसा, तसे सगळे आमचे हांगा जमिल्लेले आमचे सगळे भारतीय जनता पार्टीचे सगळे कार्यकर्ते आयज खूब खुशी भोगता कित्याक हो जो प्रोजेक्ट आसलेलो हो टोटल प्रोजेक्ट आसा हो 32 crores आनी हो प्रोजेक्ट जो अलॉट जाल्लो तो एक बॉम्बेचो कॉन्ट्रॅक्टर आसलेलो आनी काही कारणाक लागून त्या बॉम्बेच्या कॉन्ट्रॅक्टरान काम अधुरें सोडून तेणें सरेंडर केल्लेलें. जेन्ना हे काम सरेंडर जालें म्हणून आमकां कळ्ळें तेन्ना आमी गव्हर्मेंटा कडेन उलयलो, हांव स्वता वचून सीएमा कडेन उलयलो, सांगलें अशें आसा म्हणून पेंडींग आसा म्हणून. तेन्ना तेजे फाटल्यान एक वाट काडपाक लागून आमचो स्थानीक म्हणल्यार आमचो गोंयचो एका सब कॉन्ट्रॅक्टराक हो काम दिल्लेलें आसा कंटिन्यू करपाक, जें काम पेंडींग आसलेलें इतली वर्सां पर्यंत पेंडींग दवरलेलें तें. सो तेजे लागून आतां हें काम स्टार्ट जाल्लेलें आसा आनी आमचो जो गोंयचो कॉन्ट्रॅक्टर तेणें घेतलेले आसा, सब कॉन्ट्रॅक्टान तेणें स्टार्ट केल्लो. हो जो हॉट मिक्सिंग रस्तो आसा तो फूल कॉन्स्टिट्युएन्सी आमचे सड्या वरसून स्टार्ट जावन आमचे एमपीटी कॉलनी कडसून जंयसून आमचे हॉस्पिटल आसा थंयसून स्टार्ट जातलो हॉट मिक्सिंग. तो फूल आमचो जेटी बोगदा एरिया ते आमचे आमची अंटार्टिका हे आसा थंय पर्यंत वचून तो डायरेक्ट बायणा रवींद्र भवन ते लास्ट पर्यंत आख्खी बायणा कंप्लीट जातलो. सो असो हो प्रोजेक्ट आसा. ह्या प्रोजेक्टाक हॉट मिक्सिंग आसा, तशेंच पेवर्स घालपाचेवूय तेजे भितर आसा, रेलिंग्स घालपाचे आनी सायन बोर्ड अशें हे प्रोजेक्ट हे टोटल 32 crores प्रोजेक्ट आसा. आनी हांव मागता आमच्या जो सब कॉन्ट्रॅक्टर आसा जेणें हें काम घेतलेलें आसा तेणें हें बेगीनच्या बेगीन हें सगळें जें काम आसा तें करून घेवचें. हांव मागता सगळ्यां कडेन कॉपरेट करचें म्हणजे आमच्या आख्खे मुर्मुगांवच्या लोकां कडेन हॉट मिक्सिंग प्रोजेक्ट रस्तो जो स्टार्ट जावपाचो आसा. एमएलए बाब लास्ट टायम पेंडींग उरलेलें म्हणटा आनी बंद पडलेलें, पूण आमी पळयलां की थोडें काम आतां केलां, हालींच चालू आहा आसतना पळयलां की तें एकदम वायट कंडिशनान काम चालू आहा, सिमीट एकदम सारकें ना. सो तेचेर तुमचें कितें काम बरें कंडिशनाचें जातलें? आमकां हेटार घेवन तें काम आतां पूर्ण करपाक नाजाल्यार तें तशेंच पेंडींग उरतलें. सो तें पेंडींग उरचो न्हू, ते फंड्स रिटर्न वयचे न्हू, तेजे लागून आमी हे न्यू कॉन्ट्रॅक्ट आनी तो म्हाका दिसता 2 वर्सां भितर कंप्लीट जावपाक जाय आसलो. कांय कारणान जो कॉन्ट्रॅक्टर आहा पळय तो आमकां एक फेलियर कॉन्ट्रॅक्टर गावला. हांव फेलियर म्हणून ताका लागून आमचोच प्रोजेक्ट. आनी थोड्याच दिसा पयलीं आमी थोडें काम जाल्लेलें रोड वायडनींग किंवा फुटपाथ केल्लेले आसले आनी फुटपाथाचें काम जशें तुमी विचारलें पळय त्या प्रमाणे तें फुटपाथाचें काम बरे भशेन जावंक ना. आनी ते पयलींचे कॉन्ट्रॅक्टर आतां सब कॉन्ट्रॅक्टर घेतलेलो तो काम बरें करीत आहा आमकां पूर्ण खात्री आसा. आमी ऑलरेडी फाल्यां नाल्यार परवा आमी अलॉंग विथ आवर एमएलए आमी इन्स्पेक्शन दवरलेलें आसा थ्रू GSIDची ऑफिसर्स आनी कॉन्ट्रॅक्टर जें जें काम केलां पळय तें कशें केलां, खंयचे रितीन केलां तें आमी इन्स्पेक्शन करतले. 2014 चालू केल्लो जेन्ना एक्स CM आसलो मनोहर पर्रीकर आनी आमचो एमएलए एक्स एमएलए मिलिंद नायक आनी तो आसतना प्रोजेक्ट चालू जाल्लो. आतां हो प्रोजेक्ट वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट आसलो की सड्या टू बायणा हो कनेक्टिविटी आहा ती दामोर मुरबाट सगळे हे प्रोजेक्टान अंडर आसलेले आनी हो प्रोजेक्ट आतां परत इनॉग्रेट केला आमच्या एमएलए आमोणकर तेणें इनॉग्रेट केला. तसोच हांव ताका देव बरें करूं म्हणटा.